नमस्कार, पळया प्रुडंट खबरो। मुख्यमंत्र्याची भाषा आयकत जाल्यार गोंयान कसिनो सेफ, गोंयान कसिनो खातीरूय टुरिस्ट येतात। मुख्यमंत्री म्हणटा सरकार चलोवपा खातीर कांय गजाली रातोरात बदलूंक शकना। टॅक्सीवाल्यांच्या मागण्याचो विचार जायना तो मेरेन गोंयान उजो, सरकाराक शिटकावणी, 2 दिसां भितर निर्णय घेना जाल्यार खर आंदोलन। टॅक्सीवाले म्हणटा येरादारी संचालकाक देवयात। बीजेपीचो निश्ठावन प्रामाणीक कार्यकर्तोच प्रदेश अध्यक्ष जातलो। पार्सेकाराच्या फुडारपणाचेर विनयाची जाप। 3 म्हयन्यान नवो अध्यक्ष, ब्रेस्तारा दिल्ली बसका। वायू वादळाचो गोंयाक भंय ना, मात थोडो फार परिणाम आसा म्हणटा हवामान खाते। 12 ते 15 जून मजगती मान्सून गोंयान पावपाचो अदमास। पर्यावरण गोरवा अत्याचार प्रतिबंधक कायदे मोडून कारभार। गो ज्ञान फाउंडेशन गोवा मीट कॉम्प्लेक्सा आड हायकोर्टान। कोर्टाच्यो नोटीशी कर्नाटकान शॉर्टेज जाल्ल्यान गोंयान बिफाक पेटलो उजो। आणि पोलंडान फिफा अंडर-20 वर्ल्ड कपान युक्रेन आड इटली, इक्वादोर आड दक्षिण कोरिया सेमीफायनल। गोयच्या टुरिझम कल्चराचे कसिनो पार्ट अँड पार्सल। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान कसिनोचेर सरकाराची टुरिझम पॉलिसी मिडियाक स्पष्ट केली। कसिनो खातीरूय टुरिस्ट गोंयान येतात, ते खातीर गोवा टुरिझमाचे प्रमोशन व्हिडिओन कसिनो दिसतात म्हणून मुख्यमंत्र्याची जाप। सरकार चलतले जाल्यार खंय आदल्या इतल्यो वर्साच्यो गजाली तडकाफडकी काडून वडोवंक मेळनात। In video there was a casino also. So we'll judge. At present for the tourism, tourists are coming for the casino also, no रे. आम्ही म्हणू शकता की बाबा टुरिस्ट येतात। ऑफ कोर्स म्हणजे टुरिस्ट जो येतात, टुरिस्ट प्रत्येक गोष्टी खातीर ज्या बरे टुरिझम जे आसा ते आम्ही प्रमोट करीत आसा। When you're saying about the cultural tourism and all you are promoting, that time how the casino are going to justify it? आम्ही एक सांगता तुका, काही लोक जे टुरिझमा खातीर हांगासर येतात ते कॅसिनो आसा म्हणूनय येता ना। वेन इज द टुरिस्ट प्लेस आमकां सगळ्यो एक्टिविटी ज्यो आसा ह्यो टुरिस्टाक कितें गजाली ज्यो लायक आसा आणि आमकां बरें कितें आसा हे धरून आमी फुडें टुरिझम प्रमोट करता। पार्टी वाज द फर्म दॅट दे डोंट अरे आमगे एका तुका हांवें परतूय हांव स्टेटमेंट करता, आमी खंयची गजाल जी आहा ती सगळीच काडून उडोवंक शकना। आमी केन्नाच म्हणूंक ना तशें की आमी आमकां कॅसिनो आमी काडून उडोवंक। इट इज अ डिमांड बट फॉर टू रन द शो ऑफ टू रन द गव्हर्मेंट काही गजाली ज्यो कितलींशींच वर्सां चलत आयल्या ते कोणूच डायरेक्टली काडून उडोवंक शकना। त्याची टुरिझमा खातीर जरी तेणी दाखयले आसत, इट इज अ प्रमोशनल एक्टिविटी। एका तेंपार बीजेपीच मांडवीतले ऑफ शोर कसिनोक विरोध करी। कसिनो जेटींचेर मशालीत घेवन धरणेय जाताले। पणजेचो नवो आमदार बाबूश मोन्सेराताक आतां मांडवीतल्यान कसिनो उखलात म्हूण पेटला। सरकार थोड्या तेंपात ते गेमिंग झोनान व्हरून ऑन शोर करपाचे तयारीत, चड करून मोपा। मात मुख्यमंत्र्याची भाषा पळयल्यार गोयच्या टुरिझमाक कसिनो मस्ट। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुंकळकर। गोवा मायल्साचेर सरकार फेरविचार करिना। दाबोळे एअरपोर्टावेल्यान रेंट टॅक्सीचे बोर्ड काडिना तो मेरेन गोंयान उजो म्हूण टॅक्सीवाले आनी बाकीच्या टॅक्सीवाल्यांच्या संघटनांची शिटकावणी। सरकार 2 दिसां भितर कांय करिना जाल्यार खर आंदोलनाची शिटकावणी। येरादारी संचालक निखिल देसायाकूय खंय देंवोवचो, टॅक्सीवाल्यांची वास्को सभा जाली। जाता जाल्यार तेजी बडतर पयली कर, तेका सगळे देवन त्याच्यानंतर सगळे गोंयकार सुखी उरतले। फाटले फाटी आमी उलोवपाक लागून एज्युकेशन केल्लें ते थोडक्यान केल्लें, पूण ही आयज 5वी पटायेक जाल्ली आसा, मूड जाल्ली आसा, तेन्ना सरकारान जापसालदारकेन हेजेर विचार करचो। पूण एक सांगता आनी तो रेंटकार येयला, त्या रेंटकार कुशनराक सुद्दां आमी सांगूंक सोदता हे माचयेच्यान तेणी जाता तितल्या बेगीन तेजो आपणी स्वताहून बोर्ड काडचो, नाल्यार सरकाराक शिटकावणी जाता पयली 3य अकाउंटर बाकीचे पळय आसा नासावा ती बेगीन काडची, नाल्यार ते जो पर्यंत काडिना तो पर्यंत गोवा उजो। हे आमी तुका दाखोवन दिवपाचें आहा। जाता तितल्या बेगीन ह्या 2 दिसां भितर जरी तोडगो काडलो ना जाल्यार आमी कितें करतले ते आमी उडोवन दाखयना, कृती करून दाखयतले।
सभेक कुडतरीचो आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड आशिल्लो. उजो म्हणल्यार कितें काय म्हूण विचारल्यार तसलें कांय जावचें ना म्हूण आलेक्साची जाप. मात योग्य निर्णय जायना जाल्यार खंय टॅक्सीवाले सांगता तशें. असोसिएशनान स्टेटमेंट दिला की 2 दीस दिता ना जाल्यार उजो म्हटला. वॉट इज दीस उजो आनी कितें म्हणजे फाल्यां I am very clear. I don't believe in violence. But nothing will happen. We will all talk and decide the next course of action. Right. And when I am there, you will not see any nonsense. But one thing is there: if the government doesn't act, then we will have to listen to what happens. would the agitation will be peaceful or फाल्यां गोंयकारांकूय त्रास जाता अशें एजिटेशन जावचें ना. कोणा त्रास करपा नाय आमी. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. वायू वादळाचो गोंयाक भयना मात थोडोफार परिणाम दिसतलो म्हूण हवामान खातें सांगता. सध्या वादळ गोंयासावन 200 समुद्री किलोमिटराचेर आसा. फुडल्या 36 वरांत ते आनीक खर जाव येता म्हूण IMD पणजेचो संचालक प्रुडंटा कडेन उलयलो. सध्या दक्षिणेन मोठो पावस पडला. फुडले 1-2 दीस पुराय गोंयान पातळटलो. 12 ते 15 जून मेरेन मान्सून पावपाचो अदमास. This cyclonic storm is going to become a severe cyclonic storm within another 36 hours. In 36 hours, it is going to cross the Gujarat region, and it is 540 km presently away from Mumbai coast. It is not going to strike to the Goa coast. It is 200 km away toward the west side from the Goa coast and will be moving toward northwestwards. This cyclonic storm today also, tomorrow also, day after tomorrow also, this is going to give the impact, as it won't cross the land. It is going to give the rainfall towards the Goa because it is passing parallel to Goa, and while passing parallel to Goa, its anticyclonic movements, it is going to give a very good rainfall towards the Goa region. But I hope the Goa will receive the monsoon. My date I have given 12 to 15. Heavy rainfall warning has been given for 2 days, and third days also it is going to be extended. But for tomorrow and day after tomorrow, heavy rainfall warnings already given for the isolated places. वादळाच्या नेटार दक्षिण गोंयांत बरोच पावस पडला. सांग्यार 17.2 मिलीमीटर, दाबोळे 11.2 मिलीमीटर, काणकोणा 10.2 मिलीमीटर पावस पडलो. Has a impact on weather, that is especially on Goa. As I have predicted yesterday, because of this Vayu cyclone, the South Goa is going to get a more rainfall than North Goa. So it has been proved today. Sangium 17.2 mm and Dabolim 11.2 mm, Kanakana 10.2 mm. These are the more rainfall received at the southern side. As compared to southern side, northern Goa has got a less rainfall as compared to South Goa. This time South Goa as well as North Goa, both the districts are going to get a very good widespread rainfall, and in isolated places we have given the heavy rainfall warning. Also issued the weather bulletins and fisherman warning to all the authorities and district administrative authorities not to enter in the sea. वादळाक लागून अरबी दर्याचें उदक वाडला तें तशेंच आसा. दर्यादेगांनी उदक वयर मेरेन मारता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. बीजेपीचो निश्ठावंत आनी प्रामाणीक कार्यकर्तोच प्रदेश अध्यक्ष जातलो म्हणून सध्याचो अध्यक्ष विनय तेंडुलकर उलयला. मिडियान पार्सेकराचें नांव विचारल्यार विनयाची मिडियाक ही जाप. अध्यक्षाचे वेंचणुकेक आनीक 3 म्हयने आसात. वेंचणूक प्रक्रिया ब्रेस्तारच्यान दिल्ली सुरू जाता. बसकेक विनय आसतलो. देशभर आमच्यो संघटनेच्यो निवडणूक जावपाच्यो आसा. तेजे पयलीं मेंबरशीप ड्रायव्ह सुरू जातलो. सादारण एक 2 म्हयन्यां भितर म्हाका दिसता मेंबरशीप जाली की बूथ लेवलाचेर आमच्यो बूथ अध्यक्ष समिती निवडपाची प्रक्रिया सुरू जातली. तेजे नंतर मागीर मंडळ समिती, मागीर दक्षिण गोंय आनी उत्तर गोंयची समिती, आनी तेजे नंतर मागीर गोंया भितर राज्या खातीर नवीन अध्यक्ष मेळटलो. कारण म्हाजो टर्म सोंपला, म्हाका 2 टर्म रावपाक मेळटा, तो सोंपला. आनीक मेंबरशीप जातकीर मागीर नवीन अध्यक्ष गोंय प्रदेशाक मेळटलो. तशी आमची प्रक्रिया आसता. नॉमिनेशन पेपर भरप बी, बाकी इलेक्शन ऑफिसर आमी अपॉयंट करतात, मेंबरशीप प्रमुख अपॉयंट करतात, ते सगळे जातले. ते खातीर परां दिल्ली मिटींग आसा प्रदेश अध्यक्षांची. माननी अमित भाई शान दवरल्या आनी संघटन मंत्री आनी अध्यक्ष. लक्ष्मण पार्सेकर म्हाका तेजे बद्दल कांय उलोवपाचें ना.
आनी कॉमेंट्स करपाचो ना, कारण हांवें उलयल्यार ती बातमी जातली. तांकां कितें चान्स आसा म्हणटा तशें जावपाक? हांव तुका हयी म्हणना नाय म्हणना. प्रत्येकाक चान्स सद्या आसता. जेणे काम करूं जाय प्रामाणीकपणान पार्टीची. जो प्रामाणीकपणान सिन्सियर काम करता तेजी पार्टी ताका जबाबदारी दिता. जो कोण कार्यकर्तो प्रामाणीक काम करता पक्षाचें, सिन्सियरपणान पक्षा बरोबर रावता अशा मनशाची काम करी मनशाची पार्टी दखल घेतली. बायपोलर तांच्यांनी प्रामाणीकपणे काम केलें मांद्र्या भितर कशें तुमकां दिसता? ते सोपटे विचारा, सोपटेच सांगतलो तुमकां. म्हाका हे कॉमेंट्स करपाचे ना. इतले मजगती सान आंद्रेचे बीजेपी मंडळ तेंडुलकराक येवन मेळ्ळे. काँग्रेसीचो थंयचो आमदार सिल्वेर बीजेपीत वता म्हूण खबर पातळ्ळ्या. थंयची बीजेपी काचाबूल. आमी सगळ्यांनी सांगला की आमचो ताका एंट्री, जर तो एंट्री घेवपाक सोदता, फ्रांसीस सिल्वेरा, अशी वदंता आशिल्ली सगळ्याक. आनीक हांगा सुद्दां आमचे कितलेशेच कार्यकर्ते आसा, तांकां ताणें फोन केल्या की आपूण बीजेपीक येवपाक सोदता आनी तुमचो कितें तेजेर व्यू, तुमी आपल्याक सपोर्ट करात, हें तो सांगत आसा. इवन आयज सकाळीं सुद्दां ताणें खूब जाणांक सांगला आनी हांगसरलेच कितलेशेच लोकांक सांगला. सो त्या दृश्टीन सगळे कार्यकर्ते आमकां विचारताले, म्हणून आमी काल मिटींग घेवन अशें ठरयलें की आमी आज पार्टीच्या ऑफिसान येवचें आनी आमच्या अध्यक्षा कडेन उलोवचें. आनी आमचो जो अपोज आसा तो आमी आयज तांचे कडेन सगळ्यांनी एकमुखान मांडला. म्हाज्या नदरेन सगळ्या गांवांनी तो आतां मिटिंगो घेता. काल एके कडेन पयर आक्षी सुद्दां ताणें बाजारान उबो रावन ताणें सांगलां अशें की आपूण भितर सरता आनी तांचें सगळें मत, लोकांची मतां घेवपाचो प्रयत्न करता तो. आनी ह्या सगळ्यांक आमी बीजेपीचे कार्यकर्ते अशें म्हणून विरोध करता. ताका आमी भितर घेवपाची, समज पार्टीन भितर घेतले भितर हें करून जाल्यार आमको कट्टर विरोध आसतलो. आमी पार्टीन रावनूच ताका विरोध करतले सगळे. ताचेर विनयाक जाप विचारल्यार विनय म्हणटा बीजेपी कडेन बहुमत आसा, तांकां काँग्रेसीच्या आमदारांची गरज ना. अजून तरी आमचे कडेन कोणूच कॉन्टॅक्ट करूं ना, इतलेंच. आनी तसो कितें आयले प्रपोजल जाल्यार पार्टी हांवें कालूच सांगलां न्ही की आमी सत्र जे आसा ते गडगंज सत्र आसा. ठामपणान सरकार आमकां फुडले 3 वर्सां चलोवपाचें आसा. 6 जाण आमचे बरोबर आसात, जे गोवा फॉरवर्डाचे 3 आनी अपक्ष 3, अशें करून 23 संख्या आसा. आनीक आनी घेवन आमकां ती भितर संख्या फुगोवपाची ना. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. गोवा मीट कॉम्प्लेक्साचीच कत्तल सुरू. हो सरकारी कत्तलखानो खंय योग्य लायसना बगर चलता. गौ ज्ञान फाउंडेशनान प्रकरण हायकोर्टान व्हेला. फाउंडेशनान जनहित याचिका घाल्या. सुप्रीम कोर्टान सांगिल्ल्या प्रमाण गोवा मीट कॉम्प्लेक्स राना पर्यावरण मंत्रालयाच्या केंद्रीय समितीक रिपोर्टूय धाडिना. कोर्टान केस 2 जुलयाक दवरल्या. कोर्टान केंद्रीय समिती धरून संबंधित खात्यांक नोटीशी काडल्या. इतल्या मजगती कर्नाटकान शॉर्टेज जाल्ल्यान गोंयान बीफाक उजो पेटलो. सद्याक कशें तरी धरत मरत चालू आशिल्ल्या गोवा मीट कॉम्प्लेक्साचेर आनीक एक लचाण. सरकारा संचालीत हो प्रकल्प खंय कायद्याक धरून चलना. गौ ज्ञान फाउंडेशन गोवा मीट कॉम्प्लेक्स आड हायकोर्टात गेल्यात. हे याचिकादारी NGO म्हणण्या प्रमाण गोवा मीट कॉम्प्लेक्स योग्य लायसनान नासतना चलता. घालून दिल्ल्यो कायदेशीर गजाली खंय पाळिना. याचिकादाराच्या म्हणण्या प्रमाण 22 जून 2016 हायकोर्टान स्पश्ट आदेश दिल्लो. अशें आसूनय गोवा मीट कॉम्प्लेक्साची अधिकारिणी नेम पाळिना. स्लॉटर हाऊस रुल्स आनी पर्यावरणा विशीं कायदो नेमांचे तरतुदी खुटयाळ्याक लावन मीट कॉम्प्लेक्साचो कारभार चल्ला. मारिल्ल्या जनावरांचे उरिल्ल्या अवयवांचे शास्त्रीय पद्दतीन विलो लायनात. कारभार बेकायदेशीर. उसगांवा प्रकल्पाच्या वाठारात घाणी. एग्रीकल्चर अँड प्रोसेस फूड प्रॉडक्ट एक्सपोर्ट डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटीच्या स्टँडर्डाच्या नावान जनावरांची क्रूर कत्तल. Despite directions issued by the Honorable High Court, at least on 2 occasions, the meat complex has been functioning without the required permissions and also without compliance of all the statutory framework which otherwise holds the field. So, especially also the license under the Factories Act. So also the consent to operate by the Pollution Control Board also has expired. Despite which, as on date, the meat complex carries on its function, which is completely bad in law. प्राणी अत्याचाराविशीं सुप्रीम कोर्टाचो आदेशूय खंय खुटयाळ्याक.
कोर्टान सांगिल्ल्या प्रमाण गोवा मीट कॉम्प्लेक्सान रिपोर्ट राना आनी पर्यावरण मंत्रालयाच्या केंद्रीय समितीक धाडूंक जाय. मात कॉम्प्लेक्साचो खंय केंद्रीय समितीक रिपोर्टूच वचना. हायकोर्टान केंद्रीय समितीकूय नोटीस धाडल्या. In terms of directions issued by the Supreme Court, a state committee for slaughterhouses is directed to be constituted in all states, which is otherwise supposed to report to the Central Committee of Slaughterhouses, which is under the Ministry of Environment and Forest. The state committee is otherwise bound by those directions to submit biannual reports to the Central Committee. So to ensure that the statutory compliances have been not only made, but also that these compliances have been reported to the central government, we have implemented the central government today so as to ensure that these reports were in fact sent by the state level committee. नोटिशींक 2-3 सप्तकात जापो येतल्यो अशें धरून कोर्टान केस 2 जुलयाक दवरल्या. कर्नाटकात बीफ शॉर्टेज जाल्ल्यान गोंयांत बिफाचे दर 20 रुपयांनी वाडला. कर्नाटकात शॉर्टेज हां हय किती वाडले पयलीं कितले आसले 260 आसले 280 प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. कळंगूट आणि कानोळेचे कांय शेतकार हायकोर्टान पावले. उत्तर गोंयच्या जिल्लो न्याय दंडाधिकाऱ्यान तांच्या शेतांतल्या लायटीची हाय टेन्शन लायन ओडूंक मान्यताय दिली. जिल्लो न्याय दंडाधिकाऱ्याच्या ह्या आदेशाक शेतकाऱ्यांनी हायकोर्टाक आव्हान दिला. हायकोर्टान संबंधित खात्यांक नोटीशी काढून केस शुक्रारा दवरल्या. केशीचे कशें कितें जाता ताचेर प्रकल्पाचो फुडार आसतलो म्हूण हायकोर्टान स्पश्ट केला. पर्रा कांदोळेची ही शेतां पडीक उरनात, थंय शेतां लायतात आनी जगपाचें तेच साधन म्हूण शेतकारांनी हायकोर्टाक कळयला. ह्या शेतांतल्यान हाय टेन्शन लायटीची लायन घालपाक उत्तर गोंयच्या जिल्लो न्याय दंडाधिकाऱ्यान 4 जूनाक मान्यताय दिल्ली. जिल्लो न्याय दंडाधिकाऱ्यान लोकांची सुनावणी घेनासतना खंय अर्द काडल्या. आदेशाक शेतकारांचे हायकोर्टात आव्हान. We have come to court here in the hope of getting justice, and the hearing was there before the High Court. We were approaching for a stay so that the electricity lines which are being pulled to our fields is stopped. But as per the court now, that they said that they will decide the matter on coming Friday, and then it will be decided whether these lines should be stopped completely, taken out, or whatever as per the court orders. शेतकारांनी हाय टेन्शन लायनीच्या कामाक स्टे दिवची म्हूण मागणी केल्ली, मात कोर्टान ती मान्य केली ना. मात प्रकल्पाचो फुडार केशीचेर निकालाचेर निबून आसतलो म्हूण सगळ्या पक्षकारांक स्पश्ट केला. शेतकार कोर्टा बरोबर सरकाराच्या कानार ही गजाल पडची म्हूण आवाज काडीत आसात. विशय आमदारा मेरेनूय पावला. ताडेलीत तेणेन आमच्या शेतांनी खांबे पुरूंक कॉमेस केले. सो जेन्ना होणे मारताले तेन्ना आमी तांकां स्टॉप केले. आमच्या पंचायतीक सांगले आमी. पंचायत म्हणून आली आमकां खबर ना, पूण पंचायतीन आमचे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा बरोबर मिटींग घेतली. तेणें सॉरी मागले. आमी तुमचे कोणाचेच परमिशन इसारूंक ना म्हणून ते एग्री जाले आसतना तो पावस येयलो. जुनान सगळो पावस जालो. आमी सोजमले हे रूट चेंज करतले म्हणून. पळय जाल्यार आमचे हे लुवन जाले उपरांत आफ्टर हार्वेस्टिंग दे केम बॅक स्टार्टेड डुईंग सेम थिंग. होणे मारूंक लागले. होणे मारले तेणेन आनी पोती आमी चळवळ सुरू केली. आमी सांगले तेका, आमी काडले आनी हायकोर्टाक गेले. पार्रा हात जोडून मागला वगळे कडेन म्हाजी चूक जाली म्हणून. आनी कितें म्हणूंक हांव सगळ्यांक त्रास जाल्ले. ही लायन आतां घालया आनी हांव तुमकां 6 म्हयन्यांनी ती लायन घालून दिता अंडरग्रावंड. तुम्ही आता पळय ही लायन घालूंक सोदता ती शेतकऱ्यांक मान्य आसा. ही लायन जी आहा ती आदली लायन थिंगा आसा, तेका तेकोन आमी ही लायन घालता. हिंगासून चड ना, 20 पोलूच आहा ते. 20 पोल्सान आमी सब स्टेशनाचेर पावता. 20 पोल्सान सब स्टेशनाचेर पावता. तेजे उपरांत आमी जी तेणी सांगला अंडरग्रावंड घाल म्हणून ती घालया. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आनी श्याम सुंदर फट्टे. मांद्रेचो आमदार सोपटेन जीटीडीसीचो ताबो घेतलो. काँग्रेसींतल्यान बीजेपीन उडी मारल्या उपरांत ताका जीटीडीसी दिल्ली. आता पोटवेंचणुके उपरांत ताच्या पदरान मंत्रीपद पडलें ना, मात परत जीटीडीसीचो अध्यक्ष जालो. मुख्यमंत्र्यान कितें दिला तातूंत खंय तो सातिस्वेत. काँग्रेस सोडटाना ताका मंत्रीपद दिवपाचें उतर दिल्लें म्हूण सोपटेच तेन्ना सांगतालो. मागणी त्यांच्याकडे घातली, त्यांच्यानी मान्य केली. सध्या एक येणाऱ्या 2-3 दिसांनी टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनचा हा जो चार्ज मेळटलो, खंय तरी नोव्हेंबर सप्त्या पयली मिनिस्ट्री मेळटली. प्रत्येकान विचार करपाची गरज आसा. तेंच्यांनी दिला ते 3.5 वर्सां खातीर.
कॉर्पोरेशनय दितले, मिनिस्ट्री दितले, पण ती 6 महिन्या खातीर नसतली, ती 3.5 वर्सां खातीर आसतली, पण 3.5 खातीर टिकोवन दवरपाची जबाबदारी ही तुमचेर आसतली. Are you satisfied with the chairmanship or still you think the dream of भारतीय जनता पक्ष जे कितें दिता ते ठरवून आणि विचार करून दिता. जे दिला ते सांभाळप हे माझे कर्तव्य. You are satisfied? हय, सॅटिस्फाईड. मुख्यमंत्री म्हणटात GTDCचे आदले प्रकल्प सोपटे फुडें व्हरतलो. सरकाराच्या प्रोजेक्टांक लोकांनी खंय बेठोच विरोध करचो न्ही. एनवायरमेंटलच्या नांवा सकयल प्रत्येक प्रोजेक्टाक विरोध केलो वयता. तो विरोध जर कमी जाले जाल्यार म्हाका दिसता गव्हर्मेंट जे प्रोजेक्ट हाडपाक सोदता ते फुडें वचूंक शकता. गव्हर्मेंट प्रत्येक प्रोजेक्ट हो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ह्या नुसार एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन आमी जेका म्हणटा की नवीन एम्प्लॉयमेंट क्रिएट जातलें आसा जाल्यार अशा पद्दतीचे प्रोजेक्ट जे आसा ते आमकां हेल्पफूल आसा. लोकांच्या सहकार्याची गरज आसा. लोकांनी जर एखादो प्रोजेक्ट येता ताका जर विरोध केलो जाल्यार ते शक्य जावचें ना. त्या खातीर लोकांनी विरोधी कमी करपाक जाय. आमकांय एनवायरमेंटाचो मोग लोकां पेक्षा चड सरकार म्हणून आमकां आसा. इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट. वी आर डुईंग इट. आमी सगळे पळोवनूच एखादो नवीन प्रोजेक्ट हाडटा. त्या खातीर लोकांनी अशा पद्दतीच्या प्रोजेक्टाक सपोर्ट करपाक जाय. तुमी म्हणटा ते सगळे प्रोजेक्ट परत एकदा चेअरमॅन रिवायव करतलो आणि ते फुडें व्हरपाचो प्रयत्न करतलो. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुंकळेकार. जितेंद्र देशप्रभूची कोरगांव बेकायदेशीर मायनिंग केस 25 जुनाक मंगळारा मडगांव स्पेशल कोर्टान देशप्रभू आणि सह आरोपींचेर केस आयिल्ली. जुंय सुटयेर आशिल्ल्यान फुडें धुकल्ली. कोरगांवा देशप्रभून ताच्या जागेन बेकायदेशीर मायनिंग करून राज्याच्या तिजोरेक 50 कोटीची तोपी घाल्या म्हूण SITन आरोपपत्र घाला. 16 बेकायदेशीर मायनिंग केशींतली आरोप निश्चिती मेरेन पाविल्ली ही पयलीच केस. पोलंडान चालू आशिल्ले फिफा अंडर-20 वर्ल्ड कपाचे सेमीफायनलीन युक्रेन आड इटली जाल्यार इक्वादोर आड साउथ कोरिया मॅच जातली. क्वॉर्टर फायनलीन युक्रेनान कोलंबियाक इटालीन मालीक मारले. इक्वादोरान USAक दक्षिण कोरियान सेनेगलाक घरा धाडले. हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबुक आणि प्रुडंटाच्या वेबसायटी लायव्ह पळोवपाक मेळटा. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.